रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन जे 7 जाण एक्यूज आशिल्ले ते 7 जाणांक आयज जेएमएफसी कोर्टान प्रेजेंट केले। हे 7 जाणां भितर जेनिटो कार्दोजो जो आसा तो एक्यूज तोय बीन आयज कोर्टान प्रेजेंट जालो। आनीक हे सगळे भितर हे केसीन आयज आर्ग्युमेंट जाले ते अशें की जे पुलिसांचो जो रिमांड आशिल्लो, पुलिसांनी 7 दिसांचो रिमांड मागलेलो, म्हणजे जे पुलीस कस्टडी जी आसा ती 7 दिसांची आनी वाडोवची अशी पुलिसांनी मागलेली। पूण जे जेनिटो कार्दोजोचो जो वकील आशिल्लो तेजे म्हणणें अशें आसा की आपल्या जे क्लायंटाक खंय तरी इल्लिगल अरेस्ट केल्लो आसा आनी हो जो अरेस्ट आसा तो तेजे फॅमिलीक सारकी इंटिमेट न करता तेजो अरेस्ट जाल्लो आसा अशें तेजे वकिलाचें म्हणणें आसा। आनी तेच बरोबर तितून पुलिसांनी अशें सांगलें की जो जेनिटो कार्दोजोचो अरेस्ट जाला तो तेज्या एक अंकलाक तेज्या कळयल्लें आसा जेनिटो कार्दोजोक अरेस्ट करतात म्हणून, तो इल्लिगल ना अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें। आनी तशेंच पुलिसांनी आनी 7 दिसांची कस्टडी जी आसा ती वाडोवपाची मागलेली, पूण खंय तरी जी कोर्टान जी आसा ती फक्त 2 दिसांची कस्टडी सद्याक वाडोवन दिल्ली आसा। पुलिसांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जे फोन्स जे रिकवर जाल्यात आनी त्यांचो तपास सगळो सुरू आसा आनी जेनिटो कार्दोजो जो आसा तेजो व्हॉट्सएप अकाउंट खंय तरी डिलीट जाल्लो आसा आनीक तेका लागून तेजो जो तपास करपाक तांकां आनी टायम जायो। आनी तितून भितर एक एक्यूज जो आशिल्लो तो एक एक्यूजान आपलो मोबायल फोन खंय तरी मांडवी न्हंयक उडयलो आनीक तेका लागून तेजो जो तपास आसा तो थंयच उरलो। पूण बाकीचे जे फोन्स आसात ते फोन्स घेवन तांकां तपास करपाक आनीक टायम जायो अशें पुलिसांचें म्हणणें आशिल्लें। आनी हितून भितर पुलिसांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की जो एक्यूज जे 3 एक्यूज जे पणजेसून मडगांव जे सापडले तांकां मडगांव व्हरपाचे फाटल्यान कशें कितें जालें, म्हणजे तेका जो कोण ड्रायव्हर बीन जो कोण व्हरपी आशिल्लो त्या ड्रायव्हराक बीन तांकां आपोवन सगळो तपास करपाचें अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा। सो आयची ही म्हत्वाची बातमी म्हणजे जे रामा काणकोणकर एसॉल्ट केसीन जे 7 जाण जे एक्यूज आशिल्ले ते 7 जाणांक आनी 2 दिसाची पुलीस कस्टडी वाडोवन दिल्ली आसा आनी फुडली जी हियरिंग आसा ती शुक्राराक आसतली। हे जे रामा काणकोणकर एसॉल्ट केस आसा हितून ज्यो अपडेट्स येतल्यो त्यो आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।